पेडणेच्या सरकारी शाळेच्या खेळा विभागात ग्राउंडमॅन म्हणून काम करपी एका कर्मचाऱ्यान 8वेच्या वर्गात शिकपी एका विद्यार्थिनीचे अपहरण करून लैंगिक अत्याचार केल्याची बातमी मुखार आयल्या। शाळेत आयोजित केल्ल्या कावन्सिलिंगात ही गजाल उक्ताडार येवन पालकांनी मोपा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्ली। कागाळेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत दुबावितान पळ काडिल्लो, मात पुलिसांनी सापळो रचून ताका शुक्रारा अटक केली। मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची हे खातीर तोरशा पंचायत मंडळान मोपा पुलीस स्टेशनात धडक घाली। दुबाविताचेर कडक कारवाई करची अशी मागणी पंचायत मंडळान केली। प्रॉब्लेम जाल्लो, खूप व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो। आमकां कालच कळोन आयलें। आमचे वॉर्डाची एक मेंबर पूजा साटेलकर हेंच्यांनी आमची काल फोर्थनायट मिटिंगय आसलेली, तेन्ना आमचे कडेन बातमी पावली की आमच्या गांवांत एक गजाल घडलेली आसा। जाल्यार आमी ती डिस्कस कितें करपाचें तेजेर फुडें काय आमकां कांयच कळना जालें। आनी एका वाटेन एक गजाल सांगता, दुसरे वाटेन एक गजाल सांगता आनी खूब कन्फ्युजन जावंक लागलें। सो बेटर आमी सगळ्यांनी कितें मेळोन डिसायड केलें, तिणी सुद्दां आमकां सांगलें कितें आमी डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार या आनी क्लियर करया आमचे सगळे डाउट्स, की दुसऱ्यांच्या आयकच्या पेक्षा आपुणच वचून क्लियर केल्लेले बरें। दुसरी गजाल म्हटल्यार हांव आतां सरपंच आसा, लेडी आसा आनी हांव एक टिचर सुद्दां आसा। जाल्यार भुरग्यां वांगडा जर काय जायत कितें जाल्यार आमी कशीच खपोवन घेवपाची ना। आयज तुमी पळोवंक शकता सगळी आमची पंचायत मंडल हांगा आयिल्ली आनी आमी स्वता PI कडेन उलयली आनी सगळे कशी कितें कारवाई आहा तुमची, कशी फुडें चलता, आनी तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो साथ दिलो आनी सारकें आमकां कितें तें सांगलें आनी आमकां आश्वासन सुद्दां दिल्लेलें आसा की हेतून खंय जावची ना। आनी PIन आमकां स्वता आश्वासन दिल्लेलें आसा की जसो प्रोसिजर आसता आनी फास्ट जाता तितलो विदिन 60 days कितें तें कंप्लीट जातलें आनी फुड्यान आमचें तें येतलें। आमी स्पेशली हांगा कित्याक आयिल्लीं जाल्यार आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट आसा। जे वायट घडलां तेका शिक्षा ही कठोर जावपाकच जाय आनी आमी हे फाटी सरची ना आनी आमी कशेंच मान्य कितें करची आनी कोणाची धवळधवळ जाय आमचे हांव जाल्यार कशेंच कोणाचें आयकोन घेवचें ना। जर एक्यूज आसा आनी जर तेणी कितें केलां जर तेका कठोर शिक्षा जावपाक जाय। आमी सध्या मोपा एअरपोर्ट पोलीस स्टेशनच्या वाठारात आसात आनी ह्या वाठारात म्हणजे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एका सरकारी हायस्कूलच्या विद्यार्थिनीचेर अत्याचार जाल्लो आसा। ताचे अपहरण करून ताचेर विनयभंग करपाची घडणूक घडल्या आनी त्या तरेची कागाळ पीडितच्या विद्यार्थिनीच्या पीडितेच्या आवय बापायन मोपा पोलीस स्टेशनान केल्या आनी त्या उपरांत ही सगळी तपास चक्री सुरू जाल्ली। आयजूच एक्युजाक जो संशयीत आसा त्या संशयिताक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा। ज्या हायस्कुलान जे विद्यार्थी शिकतात त्या हायस्कुलान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचो स्टाफ ग्राउंडमॅन म्हणून जो काम करतालो, शूटिंग बॉल ट्रेनिंग दिवपाच्या जो शिक्षक आहा ताच्या अध्यक्षतेखाली तो ग्राउंडमॅन म्हणून काम करतालो। तर दुसरे वटेन तोरशे पंचायत मंडळ पुराय आयज पोलीस स्टेशनार येवन जो कोण संशयीत आसा ताचेर कडक कारवाय जावची मागणी केल्ली आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV